आमचे जे भुरगे आसात जे 5वी शिकलेले आसा 5वी ते 10वी मेरेन शिकलेले भुरगे आसात त्यांच्या खातीर ह्या मतदारसंघात खंय तरी एक ल्हानश्यो फॅक्टरी किंवा एक म्हणजे कंपनी हे टायप येवपाक जाय प्रत्येक पंचायतीन जेणे करून जे भुरगे 5वी ते 10वी आमचे बेकार आसात जे आयज दुसऱ्या व्यसनाक लागलेले आसात पियेतात जावं आनी कितें करतात नाका जाल्ले जे वेवसाय करूंक लागल्यात त्यांच्या खातीर खंय तरी अश्यो फॅक्टरी येयल्ल्यो जावं तेंच्यांनी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो जाल्यार त्या भुरग्यां खातीर जॉब मेळोन ते आपली फॅमिली पोसपाक शकता आशिल्ले। तेणीन भितर लक्ष घालून ह्यो मायनी ज्यो आहा चडांत चड चालू करच्यो आनी जी बेकारी आहा लोकांची ती सोडची असोच म्हाजो तेका एक निवेदन आसा। आनी सरकारान ही पोकळ आश्वासनां सोडची की तुमकां पॅकेज दिता पूण हें दिता तेणी पॅकेज म्हणटा ती कांयच दिवंक ना। प्रत्येक मतदारसंघाचो जो MLA आहा तेणीन सरकारा कडसून हाडून आपणाच्या ट्रक ओनरांक जावं ते कितें सबसिडी आहा तांकां दिल्या पूण ह्या आमदारा कडेन आमी 3 वेळा गेलो 3य वेळा तेणीन म्हाका सांगलेलें हाडटा तुमची हाडटा म्हणून कांयच हाडलेली ना। ज्यो गोष्टी जावपाक जाय आसल्यो त्यो जाल्योच ना आनी ज्यो गोष्टींची तितकी गरज नासलेली त्यो मे बी थोड्या प्रमाणात जाल्या आसत। म्हणजे हितून प्रश्न असो पडटा की हो मय मतदारसंघाचो जो थोड्या प्रमाणात जो कितें जाला तो मय मतदारसंघाचो विकास की वैयक्तीक जे नेत्यांक आमी निवडून दिला त्यांचो पर्सनल विकास हो मोठो प्रश्न मय मतदारसंघातल्या लोकांच्या फुड्यान येयल्लो आसा। गेले कितलेशेच 19 डिसेंबर आमकां सनदी मेळटल्यो सरकार आपल्याच तोंडान डिक्लेअर करता आनी आमकां हांगासर 19 डिसेंबर आमचे खाली वयता की आमी खरेंच स्वतंत्र जाले आमकां ह्यो सनदी केन्ना मेळटल्यो हो प्रश्न आयजूय आसा। आमकां अपेक्षा आसा अशा मोठ्या विकासाची ह्या गांवांसून एक मोठे रस्ते वयचे कित्याक हळदोण्या आमी पुलान म्हापशाक जोडलेले आसा तर आतां दिवचलेक जेन्ना जोडटा तेन्ना ही रहदारी आमी आतां ह्या रस्त्यारसूनय पळयता ही रहदारी कितली आसा। ह्या गांवान घरां रस्त्याक तेंको नासल्या कारणान लोकांकूय ह्या रहदारीचो त्रास जाता। आतां बायपास रस्तो हो कोणी काडप आयज सत्तेन जर आमदार आसा आनी तो जर बायपास हो रस्तो करपाक शकना मागीर कोणी करपाचो तो विरोधी आमदार करतलो। गोंयान आयज हो जो सरकार आसा तो यू टर्न सरकार म्हणटा पूण खरेंच जर यू टर्नाचें मिनींग जर आमी हें करूंक गेले जाल्यार तो मिनींग आमच्या चोडणेच्या पुला खातीर लागता। चोडणेच्या पुला खातीर 2012 एक जे आमची एक मिटींग जाल्ली जनरल मिटींग जाल्ली BJPची त्या मिटींगेक जो आयचो डिफेन्स मिनिस्टर आसा तो पर्सनली हांगा आमच्या चोडणान आयिल्लो आनी तेणी आमकां सांगलेलें की चोडणेकारांचो एक मेन प्रॉब्लम म्हणटा तो पूल आनी ते खातीर तुमी चोडणेकारांक आमकां एक नेता आमचो आसा तो आमकां निवडून हाडून दियात आनी निवडून हाडलो की 6 म्हयन्या भितर आमी तुमकां एक न्ही 2 पूल बांदतात। आयज 4.5 वर्सां जालीं 2 पूल तर सोडून दी एक पूल सुद्दां ना। आमचे पंचायतींक जे आमचे पंचायती आसा एक 5-6 पंचायती आसा ताका एक 108 सर्वीस दिल्ली। आयज जर वचत जाल्यार खंयचेच म्हाका दिसता ते पंचायतीचे भायर एक बी गाडी नासतली। चोडणान तर आमकां ट्रान्सपोर्टाचो इतलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा की आमकां ती अत्यंत गरज आसा ती 108ची पण आयज जर आमी विचारूंक वचत जाल्यार ते म्हणटा स्क्रू मेळना। हांसपाची गजाल की एक स्क्रुवा खातीर इतले लोकांक आमी हेजेर दवरलेले आसा। कारापूर मय मतदारसंघात 7 पंचायती येता 7 गांव म्युनिसिपालिटी शहर ना 7 गांव म्हणजे गांवांसून एक जर कॉटेज टुरिजम जर जाल्लें कॉटेज टुरिजम जाल्यार जे रोजगार जो मेळोंक जाय आसलो गांवांत जे शिक्षण नासलेले क्षेत्रांतले रोजगार मेळोंक जाय आसलो तो योग्य रित्या पावतलो आसलो। 3 महिने आहा तांकां जर सरकारान व्यवस्थित जर जाग्यार हाडून जाल्यार हांगाले सगळे लोक जर स्थानीक लोक आहा तांकां जर काम दिल्लें जाल्यार एक रोजगाराची समस्या आहा ही मिटतली आसली। जी पर्यटन 2 स्थळां आहा तेजो जर सारको जर विकास केल्लो जाल्यार आयज कोणाकूच खंय भायर वचपाची गरज नसली। नियोजन नसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोष्टी उरलेल्यो आहा। मयान गरज आसली ते नियोजन मेन म्हणजे पयलीं मयांक आसलो उशा तो कस्टोडियन इवेकी प्रॉपर्टी ऑफ कस्टोडियन मयेची 53 वर्सां सगळे भारत देश स्वतंत्र जालो पण 53 वर्सां मयेच्या जर कपाळार धरत जो कस्टोडियन इवेकी प्रॉपर्टीचो दाग आसलो तो यंदा ह्या सरकार गेल्या 7 नोव्हेंबर 14 ह्या दिसा सरकारान हो एक बिल सरकार हाडून हो दाग काडलो पण तेजी कारवाई अजून जावंक ना। बिल जाल्या उपरांत जवळ 6 महिन्यांनी 20 ऑगस्ट 14 तेजेर राज्यपालाची सही जाली आनी सही जाल्या उपरांत रुल्स अँड रेग्युलेशन करपाक सरकाराच्या ब्युरोक्रेसीन जवळ 1 वर्स लायलें
जुलै 2015 हेजे रूल्स अँड रेग्युलेशन जाले आणि ते रूल्स अँड रेग्युलेशन घालून आमच्या मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केलें की 19 डिसेंबर पर्यंत तुमकां आमकां सनदी जा म्हणून. आयज नोव्हेंबरान आहा आमी आणि थोडेच दीस उरलेले आहा म्हणजे जवळ 19 आणि 25 दीस उरलेले आहा आणि आयज 25 दिसांचे पयलीं एकाय मयेकाराक अजून सनद मेळ्ळी ही एक शोकांतिका आहा. आमचे सरकार बहुमतान येवनी आमी 3 म्हयन्यान मायनिंग स्टार्ट करतले परत अशें म्हणून. पूण आज प्रत्येक जाणांक प्रश्न पडलेलो आसा हे अजून 3 म्हयने सपाना काय 3 वर्सां लागतली आनी 6 वर्सां लागतली काय आनी. हो एक हें आसा मुख्य प्रश्न आसा. हो आमच्या फक्त मयी मतदारसंघाचोच ना तर सबंद गोंयाचो प्रश्न आसा हो. आज आमच्या मयान मत्स्य हें आसूंक शकतालो वेवसाय आसूंक शकतालो. पयऱ्या गांवान मया गांवान ज्यो नद्यो आसा ह्यो मायनिंगच्या हितून सामक्यो बुडून गेल्यो आसा आनी मत्स्य हें मेल्लो आसा आमचो हें उद्योग ना. तेजेर कितके जाण पोट भरूंक शकताले तेजेर कोणी विचार करूंक ना. ह्या नुस्त्याच्या हितून आयज मानशेचेर जर हें करून पयऱ्या हेजी आमची सामकी गेल्ली आसा म्हणजे गाळ येवन भरलेले आसा तेजो डेव्हलपमेंट ना. आमच्या कुडचिरे गांव हो खरें म्हटल्यार सरकारी जमीन लागलेली आसा आणि गेल्या अनेक वर्सां पासून हो विशय जसो मये मतदारसंघाचो आसा तसो ह्या मये गांवाचो आसा तसोच आमचो हो सरकारी विशय आसा आणि गेलीं अनेक वर्सां अनेक जाणांच्यो केसी ह्यो गोव्हर्मेंटान पडलेल्यो आसा आणि कृषी क्षेत्रांत आमकां जाय तसो विकास करूं शकना. कृषी कार्ड हांव स्वता शेतकरी आसा कृषी कार्ड धारण केल्लें आसा. काँग्रेस गव्हर्मेंटान आमकां खंयची तरी कागदपत्रां सादर करून निदान सबसिडी खंयच्याय तरी प्रयत्नान मेळटाली 1-2-3 म्हयने गेली का. पूण ह्या सरकाराच्या हितून अशी जाल्ली आसा कृषी कार्डाचो हो आमकां कृषी कार्ड हें आमकां म्हणजे सबसिडी रोखपाक कारण जालें. कारण ती जमीन आमची गव्हर्मेंट लागलेली आसा. गव्हर्मेंट जमीन लागली म्हणून कितें आमी घेवन वयतले की कितें ती खंय. त्यामुळे कृषीचें उत्पन्न येता तें गव्हर्मेंटाक तेचो कर मेळटा. म्हणजे आमकां तेणी कृषी खातीर संरक्षणा खातीर खरो आदार दिवपाक जाय आसलो. फक्त त्या कृषी कार्डाचो फक्त आमकां आमी शेतकरी म्हणून इतकोच तेचो परिचय जाता आनी तेचो कांयच उपयोग जायना.